तेद नमकां सकाळीं उठाची गडबडी ना. पावसाक शिंयांक पांगूर्ण गोद्दडी लायक करून न्हीद काडी रांदपाच हुस्कुतून सोडी. आत्ता कविता वाचन करूक येता सची मरोली सविता कामत हांणी महिला वृंदाचे माजी अध्यक्ष कवना प्रहसना आणि अभिनय करता ती. हांव आनी सवित माई ಒಟ್ಟು जावन अंतू सिनेमांत अभिनय केला. मस्त चंद करून अभिनय करता ती. हांव केन्नाय तांकां सांगचें वयवे म्हणून मरोली सविता कामत माईक हांव मोगांनी कविता वाजोवच्याक वेदीक आपयतास. सगळ्यांक नमस्कार. ಸ್ವಲ್ಪ जनान म्हणचे आसा अयो 60 वर्स जाले आनी कसल गम्मत म्हणून. जाल्यार हांव आतां कमन बरयला 60 वर्सां नंतर वयली गम्मत म्हणून. आयकया म्हाका 70 वर्सां जाल्यार 60 वर्सां नंतर वयली गम्मत आयकया तुमी आतां. 60 वर्सां नंतर गम्मत अंगान आंतिकी मस्त ताकत भोंवची आशा आसा फकत चमकलल कडे मजा सकत. तेद नमकां सकाळीं उठाची गडबडी ना. पावसाक शिंयांक पांगूर्ण गोद्दडी लायक करून न्हीद काडी रांदपाच हुस्कुतून सोडी. सुन्नेन काण दिलेल पोळो मूळ करपून जाल्ला काळो जलतिकी होड करनाशी दोळो नुतखा वागसून गळो. नात्रांक मेळतना शाळेक रजा मालगड्यांक जात ती सजा. तेन्ना तांकां घेवन करी मजा वस तांगेल ओटो खावच्याक पिज्जा. रडाय केल्यार मात्या कणकण रडाय केल्यार मात्या कणकण करत राब तूं काम बरेपण. जावची जाता नक्क म्हणून आम्ही कोण जावची जाता नक्क म्हणून आम्ही कोण देवाल खेळो कोण नेण. दोन घडी हांसून काडी दोन घडी हांसून काडी नक्क आमकां चिंतेची रडी. तांगेली हांगेली खबर सोडी आशिल्ल्यात गम्मत करी तक्की त्या धाडी. धन्यवाद. धन्यवाद माया. मरोळी सबिता कामत म्हणून बारी फुडें 10-15 वर्स फुडें लेकून आयकता आसा म्हाका कोणी म्हणून गोत नाशिल्लें. आज पळयलें तुका कळ्ळें खंय खंय वाजयता पक्कन हें जाल्यार आतां हांव कोंकणी बुक्स वाजयलेले हांव बारी उणें एक्चुली सांगता. लेट मी कन्फेस जाल्यार खंयचेय एक मॅगझीन काडल्यार थंय तुमगेलें नांव पळयलां हांवें. भोवशाक कोणी अलकाबरा काय बरयता आशिल्ली उडघास त्या देखून तशी उडघास आसा म्हाका. खबर पंचकदाय पंचकादाय आमी पंचकादाय पळयलेलें तेन्नाची बारी उणें हांव बारी फुडें पळयलेलें. लायक बरयला तुमी एगेन लास्ट क्लास इत्याक एक राग सांगताची म्हूण म्हाका कळना. सगळे आतां येदोळता येयले कविता वाजिल्या ना एकच नमुने राग आसता घेत विंगडना. आतां विंगड विंगड षटपदीर कर येता विंगड विंगड हाजवेर कर येता सगळे एक लेकर कसल्या करताची म्हणून म्हाका कळना. भोवशा अशी बरयता विंगड जावच्या पुरो म्हूण दिसता म्हाका. त्या एक्सपेक्टेशनारी आनी मुखारी येदोळ हांव तशी म्हण केली आतां म्हाका कळ्ळें आनी हांव तशी बरोवच्या प्रयत्न विंगड विंगड कितलें साध्य आसा. पण आमकां एक सुलभ कसं पळयात म्हणून सांगल्यार एक हिंदी ना येईल पळोवन बरो येता आमी तांतू कसले सगळे आयले दोनीचे आमगेल भाशे लागीं आशिल्ले मराठींत कशें बरयताचे म्हूण पळोव येता. कन्नड कशी आमी पळोव येता. आतां तांतू 60 वयले जनाले कशी कुशेर आसूं येता म्हणून सांगता आशिल्ली तशी आतां बेंद्रेन बरयला अरळू मरळू म्हणून. ताणें बरी अरळू मरळू म्हूण सांगतना ताका अरळ म्हणलें रे म्हण ताजे पळय तसल न्हय. अरळ
फुल फुल्लोचे फुलचे मरळ वापस यावं वय. म्हणून तयार तारी बरें आ, जाता आ, आ. तशी विंगड विंगड हांव फस्ट सांगितलें पळय एक शब्दाक तितलेक अर्थ आसता म्हणून त्या आमी आलोचन करून तशी ट्राय करप म्हणून जय. एक सर्टिफिकेट आनी एक धन्यवाद. अभिनंदन सबित माई तने कविता वाचून अभिनय करून व्हिडिओ व्हॉट्सअपांत पुरो घालता आसताची